नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. ऑब्वियसली आयचो विशय आसा तो म्हादयचो आनी आज आमी अशे तरेन त्या विशयाचेर चर्चा करपाक पळयतात की कांय गजाली, कांय राजकारणां, त्या इश्यूचे कांय भाग जे जनरली लोकां मुखार येनात ते येवचे, म्हायती येवची, ओपिनियन्स येवची आनी अशें कांय वास्तव जे हरशीं घडये आमकां रिपोर्टेबल जायना, रिपोर्ट करप शक्य जायना, ते वास्तवूय तुमच्या मुखार येवचे. कारण हो गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न. तिनूय संपादक आसात म्हजे बरोबर. गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. किशोर, वेलकम बॅक. वी मिस्ड यू लास्ट वीक. वर्साच्या निमाण्या राउंड टेबलाक जरी नासलो तरी वर्साच्या पयल्या राउंड टेबलाक तूं आसा, सो ही खोशयेची गजाल. आनी आमचे बरोबर 70चे असे भुंयपूत आसात जाणी म्हाका दिसता आपली पत्रकारिता सुरवात केली तेन्ना सावन म्हादयचो इश्यू, म्हादयचें आंदोलन एक कार्यकर्तो म्हूण पळयला, पत्रकार म्हूण पळयला आनी आज संपादक म्हणून ते ह्या विशया कडेन कशें पळयतात ते जाणून घेवप म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचें आसतलें, इंट्रस्टिंगूय आसतलें. सो पांडुरंग, ऑब्वियसली पयलो मान तुकाच ह्या टेबलाचेर, कारण विशय तसो आहा. आनी एक म्हादय अल्टिमेटली तुमच्या वाठारांतल्यान गोंय पुसता. आज तूं जेन्ना ह्या म्हादयचो एक भुंयपूत म्हूण ह्या विशया कडेन पळयता तेन्ना कितें दिसता? म्हणजे फाटली एक 25 वर्सां आमी हो विशय लागच्यान पळयला. म्हणजे सुरवातीक जेन्ना राजेंद्र भाई केरकर जेन्ना हो विशय फुडें हाडटले, राजेंद्र केरकर आसत, निर्मला सावंत आसत, नंदकुमार कामत आसत, ह्या लोकांनी म्हादय बचाव अभियानांतल्या माध्यमांतल्यान राज्य सरकाराक आनी गोंयकारांक हो विशय कळपा सारको हें केलो. म्हणजे ते तरेन तो प्रेजेंट केलो. एक गजाल आमकां हेतूंतल्यान एक अपयश जें आहा तें मानचें पडटलें की तो ही म्हादयचो विशय जो आसा तो केन्नाच लोक चळवळीचो विशय जावं ना, किंवा तो पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान भाशणां ठोकून आश्वासनां दिवं येता किंवा एखाद्या जाहीरनाम्या पार्टी येवं येता अशेंय केन्ना जावं ना. कारण हो विशय आयल्याक आयज मेरेन जवळ जवळ लोकसभेची 5 आनी विधानसभेची 5 इलेक्शनां जाल्या, पूण केन्नाच आमी व्यासपिठा वयल्यान म्हादय खातीर आपूण याव करतलो किंवा म्हादय खातीर तें करतलो अशें केन्ना आमी आयकूंक ना. आनी खंयच्या जाहीरनाम्यातूय तो विशय केन्ना येवंक ना. एक बारीकसो उल्लेख केन्नाय जातालो म्हादयचो, पूण पक्षांनी, राजकीय पक्षांनी जे तरेन भांडवळ करपाक जाय आशिल्लें हे हाजें, आनी म्हादय वाचोवपा खातीर जी लोक चळवळ उबारपाक जाय आशिल्ली ती आमच्या गोंयान कोणाच कडल्यान जाली ना. आनी हे मोठें अपयश म्हाका दिसता हे सगळे हेच्या वयल्यान जे आयज जो निश्कर्श काडतात की आमी कर्नाटकाक केंद्रीय जल आयोगान जो DPR कर्नाटकाचो मंजूर केला अशें म्हणून जो बोवाळ घालतात. हांव त्या विशया कडेन मागीर येतलोच की म्हाका हांव व्हडलोसो हांव सिरियस आतां तो विशय घेयना. कारण ताका आसा तें कारण अशें की जेन्ना हो विशय मनोहर पर्रीकरान 2002 जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन व्हेलो, 2002 कितें जाल्लें जाल्यार कर्नाटकाक 7.5 TMC उदक काडपाक इन प्रिंसिपली अप्रुवल केल्लें वॉटर कमिशनान. तेन्ना पर्रीकरान हो विशय केंद्रान व्हेलो आनी तेणी बरयल्लें तेन्ना की एक ट्रिब्युनल हें करा, फॉर्म करा. 2010 ते ट्रिब्युनल जालें. ट्रिब्युनला कडेन 8 वर्सां ही केस चल्ली. सगळ्या राज्यांक थंय आपयले. सगळ्या राज्यांनी झगडता थंयसर आपलो डिमांड दवरलो की आपणाक इतकें उदक जाय. तिनूय राज्यांनी आमी दवरलो 122, गोंयान दवरलो 122, कर्नाटकान 34 दवरलो, महाराष्ट्रानूय आपलो डिमांड दवरलो. आनी ह्या सगळ्या निश्कर्शा उपरांत 2016 ट्रिब्युनलान कर्नाटकाचो डिमांड जो आशिल्लो 7.5 TMC तो भायर मारलो. तेज्या उपरांत 2018 जेन्ना तेणी ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिली तेन्ना तिनूय राज्याक एक वांटणी करुया अशें उदक म्हणून. आमकां दिलो 24, तांकां दिलो 13, अशी करून सगळ्यांक, आनी महाराष्ट्राक 1.3, सगळ्यांक असो वांटून दिलो वांटो घालून. आतां हांव म्हणटा की हे सगळें जाल्या उपरांत ट्रिब्युनल हो फायनल हे आशिल्लो. कारण राज्य सरकारान कितें मागलेलें की आमकां तुमचेर विश्वास ना कोणाचेर, केंद्र सरकाराचेर बीन, आमकां ट्रिब्युनल जाय. सो ते तरेन राज्याची मागणी ट्रिब्युनल करपाची आशिल्ली. ट्रिब्युनल केलें. ट्रायब्युनलान जेन्ना ऑर्डर दिली पळय ती ऑर्डर मानप म्हाका दिसता की सगळ्या राज्यांक ते बंधनकारक आसपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जावंक ना. तिनूय राज्यांनी ऑर्डर 2018 जेन्ना ऑर्डर आयली एक 8-10 दिसां उपरांत रोखडीच अपील घातली आयोगा हेज्या मुखार, लवादा मुखार. आनी ती लवादा कडेन म्हाका दिसता आयजूय ही केस चालू आसा. लवादाक एक्सटेंशन मेळत आसा 18च्यान आतां मेरेन 22, 4 फावटी एक्सटेंशन मेळ्ळें. सो सगळ्या घटनांतले जर पळयलें जाल्यार 2 गजाली आसात. एक, तुमी मागणी केली ट्रायब्युनल तुका जाय आनी तसो एक तो ट्रायब्युनल जी ऑर्डर दितलो ती तुमी मानतले म्हणून, ते तुमी करूंक ना, पयली गजाल. दुसरी, जी लोक चळवळ उबी करपाक जाय आशिल्ली फाटल्या 25-30 वर्सांत ती खंयच्याच राजकीय पक्षान करूंक ना. जे कितें आयज गोंयच्या वाट्याक उदक येयलां, हांव म्हणटा वाट्याक येयलां,
कारण ती एक मातशी विक्ट्रीज म्हणची पडटली की महाराष्ट्र आनी कर्नाटका परस चड उदक वापरपाक आमकां दिलां लवादान. सो गोंयांक जें कितें उदक मेळ्ळां पळय ती विक्ट्री म्हादई बचाव अभियान राजेंद्र केरकर, निर्मला सावंत, नंदकुमार, प्रकाश पर्रीकर हे जे लोक आसात न्ही ह्या लोकांची विक्ट्री ती सरकाराची न्ही. सो सरकाराचें कसलेंच कॉन्ट्रिब्युशन ना. फक्त कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा पळय ते 20-30 कोटी खर्च करून जे लॉयर अपॉयंट केल्ले, जे रिसर्च केल्ले पळय तितलेंच कॉन्ट्रिब्युशन सरकारचें आसा. बाकी पूर्ण जें कितें आसा आयज तें अपयश सरकारचें आनी यश जर कितें आसा जाल्यार तें म्हादई बचाव अभियानाचें आसा. हाज्या डिटेला भितर आमी या, कारण तुम्ही ओपनिंगाकच पयल्याच ओव्हरीक पॉवर प्ले स्टार्ट केलो. सो म्हाका दिसता ते पॉवर प्लेची एनालिसीस आमकां फुडें वता तशी करचीच पडटली. जोयल, हाव आर यू लुकिंग एट दीस? बिकॉज म्हाका खूब जाणांनी आमी खूब एग्रेसीव स्टँड घेतला सगळ्यांनी आनी म्हादईचेर घेवचोच. कारण म्हाका दिसता तातूंत भितर एक आसा की दुबाव आसा की कर्नाटकाचो ट्रॅक रेकॉर्ड, की कर्नाटक रिवर डिस्प्युट्सांची बाबतींत कशी वागता, की बोट दिल्यार हात धरप म्हणजे जी हें आसा पळय परिस्थिती तशी जावपाक लागल्या काय कितें. कारण कर्नाटकान ज्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय उबी केलां तें सर्टनली फक्त तितलेंच उदक व्हरपा खातीर न्ही. आनी एक गजाल आमकां दोळ्यांत उगडी करून पळयल्यार दिसता की एंटायर ट्रिब्युटरीज ते व्हरपा खातीर तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां. सो एकदां व्हरपाक दिल्यार ते कितली व्हरतले आनी ताचेर मागीर नियंत्रण कशें दवरप, बिकॉज अल्टिमेटली इट्स अ बीग स्टेट. आनी तातूंतल्यान त्या दुबावांतल्यान एवरीबडी इज रियली कन्सर्न. आज जेन्ना हो DPR अप्रूव जाता एक टॅक्निकल गजालीचे मागीर या, पूण पॉलिटिकल गजालीचेर या. 2018 भितर अशीच येडियुरप्पाची सभा जावपा आशिल्ली हुबळीत दिसता म्हाका, आनी मनोहर पर्रीकरान लेटर दिल्लें. म्हाका अजून याद आसा तें म्हाका दिसता 4थीच्या पयलीं दिल्लें की आमी सिंपॅथेटीक आसात आनी अशें तशें करून अशें बरें शब्द जंजाळ आशिल्ले तातूंत भितर. हय, आनी म्हाका अजून याद आसा की 4थीक ज्या लोकांगेर पर्रीकार वताले थंय ते फक्त आपले पत्राचें एक्सप्लेनेशन दिताले. इतलो व्हडलो गोंयभर बोवाळ जाल्लो की गणपतीक पळोवपाक गेले, गणपतीक पांय पडले की मागीर आपणे म्हादईचेर म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें हें समजावपाक ते प्रत्येकाच्या सालां बसताले. अशी सद्या परिस्थिती जाल्ली. आज 5 वर्सांनी तेंच जालां. परत इलेक्शन 1 वर्साचेर आसा, परत हो DPRाक अप्रुवल. आतां इतलेंच जालां की हांगा कोणी तरी बेश्टे एक पॉलिटिकल लेटर दिलें ना जाल्यार एक्च्युअल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव जाला. तुम्ही ह्या गजाली कडेन पळयतना ही कितली सिरियस गजाल म्हणून पळयतात? प्रमोद, पळयल्यार अशें दिसता की इट इज एंटायरली अ पॉलिटिकल प्ले विच इज हॅपनिंग रायट नाव. बिकॉज सी रायट फ्रॉम 2018 when you said पर्रीकराचें हें केल्लें तेन्ना तेणें म्हणलेलें आमी ड्रिंकींग वॉटर दिवपाक रेडी आसा. तेजे फाटल्यान अलॉटमेंट जालो. देन गव्हर्मेंट, पर्रीकर गव्हर्मेंट इटसेल्फ हॅज गॉन टू पब्लीक सेइंग दॅट इट्स अ विक्ट्री फॉर गोवा. इट इज अ विक्ट्री फॉर आफ्टर द ट्रायब्युनल वर्डिक्ट. या तितून भितर विक्ट्री म्हणली, तितून आमचो एजीक तेणी फेलिसिटेट केलो आनी कितें केलें सगळें जालें. कसली विक्ट्री? आनी आतां तुमी रडटा म्हणजे सेइंग दॅट इट इज नॉट अ विक्ट्री, इट इज अ डिफीट म्हणून. ओके, तें जालें. इन 2020 प्रमोद सावंत हॅड रिटन टू द जलशक्ती मिनिस्ट्री, गजेंद्र सिंग शेखावत, सेइंग दॅट रेजिंग अ क्लियर ऑब्जेक्शन ऑन दिस प्रोजेक्ट, वॉटर डायवर्जन प्रोजेक्ट. आणि तेणी सारकें क्लियरली इन अ 2-page लेटर which is in possession with this copy of it we had access to, it is clearly mentioned that the matter is in Supreme Court. We are completely against this DPR, and if at all it has to come to you, please keep Goa on board. Please also and wait get for us the Supreme Court decision. And wait for the Supreme Court decision. It was very clear. तेजे फाटल्यान मागीर the union minister replied back to the state saying that yes, we will keep you informed. The CWC will get back to you and report to the Commissioner Delhi. तेजे फाटल्यान खबरच ना. सडनली अशें जालें की दॅट दे हॅव गॉन हेड विथ दॅट दिस थिंग. म्हणजे तुमकां गोवाच्या आनी पडोकूच ना तांकां. इट इज अ व्हेरी क्लियर केस ऑफ बायस टुवर्ड्स कर्नाटका. वाय? बिकॉज गोवाक आनी तेणी कन्सिडर करूंकच ना हितून भितर. वाय? वी क्लियरली अंडरस्टँड दॅट आतां कर्नाटकाचे इलेक्शन बगले पावला. बाय मे, probably by May they will go into elections and there is a big stake there. आणि हितून आतां सगळो गोलमाल जाला पॉलिटिकल. कित्याक BJP वर्सीस BJP, काँग्रेस वर्सीस काँग्रेस. तेव्हा काँग्रेस आपली पीच रेज करता, हिंगा काँग्रेस ऑब्जेक्ट करता, हिंगा BJP ऑब्जेक्ट करता, तिंगा BJP सेंटराक हें करता. सो इट इज बिकमिंग अ कंप्लीट पॉलिटिकल प्ले. सो हितून भितर वेर इज द रियल इश्यू ऑफ वॉटर. आता सगळ्यांनी म्हणला सारकें वॉट्स नेक्स्ट. आता तुम्ही म्हणटले की रिवोकेशन ऑफ द DPR, सगळे म्हणटा वील गो एन रेजोल्युशन घालया, पंचायतीन व्हरया. ती
उपकारतली ही आतां तुमी इनवॉल्वमेंट करता पंचायतीक म्युनिसिपॅलिटीक आनी कितें म्हणटा टायम फॉर ऑप्टिक्स इज लॉंग फास्ट इट इज हें आतां हें फकाणां कशी चल्ल्या यू थिंक बिकॉज ऑफ दीस रेजोल्युशन ते आमचे सेंटर रिवर्स करतले डिसिजन एंड दे आर गोइंग टू टेक एन एम्बेरसमेंट ऑन देमसेल्स बिकॉज ऑन दॅट पॉयंट आय विल गो टू किशोर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट आनी ह्या मुद्द्याचेर किशोरा म्हणा किशोर एक गजाल की कर्नाटक हे येदें व्हडलें राज्य थंय खासदारूय चड आसात लोकसंख्याय चड आसा राज्यय व्हडलें आनी वी आर इन अ व्हेरी peculiar situation where it is Goa Congress versus Karnataka Congress, Goa BJP versus Karnataka BJP, आणि Goa activist versus Karnataka activist. आणि इट्स अ व्हेरी पिक्युलियर सिच्युएशन की प्रत्येकाक दिसता की आपलोच अधिकार कोण तरी दुसरो मारून व्हरता. नाव म्हाका एकट्यान काल बरो प्रश्न विचारलो की म्हळ्यार कर्नाटकला एक थेंब सुद्दां दिणार नाही. एक थेंब सुद्दां दिणार नाही इज व्हेरी अनटेनेबल पोजिशन कारण म्हादय आनी ते उदक तांच्याय टेरिटोरींतल्यान व्हांवता. पण हांव ताका परत तेच सांगपाक प्रयत्न करतालो की एक थेंब सुद्दां दिणार नाही कर्नाटकाक न्ही, एक थेंब सुद्दां गोंयाक दिवचो ना अशे तरेची इन्फ्रास्ट्रक्चर तांणी तयार केला. ताजेर बाबा कोण नियंत्रण दवरतलो आनी कर्नाटका सारक्या येदे व्हडले स्टेटीक फाल्यां जर तांणी जे आतां दोळ्यांनी दिसता आमकां की व्हरपा लागले म्हणून आडायतलो कोण हो मुद्दो आसा. तातूंत भितर हें पॉलिटिकल टेंगल आसा. हें टेंगल सुटपाक शकता आनीक आमच्या राजकारण्यांचो तांच्या राजकारण्या मुखार टिकाव लागपाक शकता काय सुप्रीम कोर्ट ही एकच आशा. पळय प्रमोद, सुप्रीम कोर्ट ही आशा सुप्रीम कोर्ट शेवटी न्यायालय आणि प्रत्येक गजालीक जेन्ना जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना लास्ट पर्याय उरता तो सुप्रीम कोर्टाचो. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट हो एक आशा आसाच. पूण सांगपाची गजाल म्हणजे आमी डबल इंजीन गव्हर्मेंट म्हणून जो सध्या एक बोवाळ जो सुरू आहा. भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना लिबरेशन जालें गोंयान आनी गोंया हें जाली युनियन टेरिटरी जाली 16 वर्सां भाऊसाहेब बांदोडकरान सिंगल इंजिनान सरकार चलयलें आनी बरें चलयलें. म्हणजे त्या टायमार तेणी जो बेज आमकां पांया घालून दिलो पळय तेचेर आयज आमचें गोंय राज्य उबें आसा. सिंगल इंजीन आमकां चल्लेलें. आतां डबल इंजीन येयलें पळय ते डबल इंजीन फक्त तुजें डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हेतून जेन्ना क्वेश्चन येता एक्झिस्टन्स ऑफ युअर स्टेट. आयज प्रश्न आसा म्हादयच्या विशयाचेर आमच्या गोंयचें अस्तित्व तेन्ना तुजे डबल इंजिनाचो कांयच फायदो जायना. कारण हांगा डबल इंजिनां जी तुमची आसात पळय काँग्रेसीची आतां तूं जर पळोवंक वयशीत जाल्यार काँग्रेसीचो जो प्रभारी आसा दिनेश गुंडूराव तोय कर्नाटकाचोच. बीजेपीचो जो प्रभारी आसा सिटी रवी तोय कर्नाटकाचोच. दिनेश गुंडूरावाचो बापूय जेन्ना 1918 चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना हो म्हादयचो विशय पयले फावट तयार जाल्लो आनी थंयसून जो प्रोसेस सुरू जालो. आयज सिटी रवी कर्नाटकाचो. म्हणजे आमी पळयतात दोगांय पक्षाचे प्रभारी हे कर्नाटकाचे आसात आनी आमचें गोंय सरकार कर्नाटका कडेन सध्या फायट करपाक सोदता. दुसरी आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे हेतूनसून एक गजाल हांव प्रमोद हांव मातसो वेगळ्या पद्दतीन विचार करता की सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच पक्षाचो सरकार जर राज्यान आसत जाल्यार राज्याक कसो फायदो जाता अशें म्हणून गजाली आमकां सदांच हे सांगतात. पूण तेचें नुकसान कितें जावं शकता हें आमकां ह्या म्हादयच्या विशया वेल्यान कळ्ळां. आमकां आयज आमचें रिजन एज अ प्रदेश म्हणून आयज जर आमकां आमचें हित जपपाक जाय जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर विश्वास दवरून आमकां चलचो ना. त्या राष्ट्रीय पक्षांचेर विश्वास दवरून चलचो ना. कारण राष्ट्रीय पक्ष कसो काम करता तो कर्नाटकाच्या 40 खासदारांचें हित पळयतलो काय आमच्या 2 खासदारांचें हित पळयतलो. दुसरी आनी म्हत्वाची गजाल प्रमोद की आमचो श्रीपाद नायक हो केंद्रान मंत्री आसा. हिच अ सिनियर लिडर. तो कितें कालूच निवडून आयला आनी मंत्री जाला अशें न्हू. पक्षाचो सिनियर लिडर त्या मंत्र्याक सुद्दां तुमी विश्वासान घेयना डिसिजन घेतना. ताका आफोवन बाबा हें अशें अशें आहा ट्रिब्युनलाचो डिसिजन जाला आनी एज पर ट्रिब्युनल डिसिजन आमी हो डिसिजन घेता सब्जेक्ट टू कंडिशन्स. ताका वेरियस कंडिशन्स आसात. इतलें सुद्दां तेंच्यांनी करपाक जाता आसलें पूण श्रीपाद नायकाक सुद्दां तेंच्यांनी विश्वासान घेवंक ना. म्हणजे तेंच्यांनी गोंयांत टोटल ग्रांटेड. किशोर म्हजो एकच आर्ग्युमेंट आसा. हांवें प्रल्हाद जोशीक थंय लोकसभे भितर राज्यसभे भितर भाशणां दितना आयकलां. अभ्यासपूर्ण भाशणां सारकी की आमकां म्हादय कित्याक डायवर्ट करपाक जाय. हांवें तांची बाकीची लिडरांकूय आयकल्यात थंय उलयतना. आमच्या खासदाराक आयकल्यार हांवें केन्ना विश्वासा घेवपाक. आज मेरेन जर तुवें म्हादयचेर उतर काडलें ना पार्लमेंटाक तूं निर्णय घेतना हांव एक्सपेक्ट करता की यू विल बी कॉल्ड टू द टेबल. फेर कर्म आमची दुर्दैव आमचें. आमकां तेंच कळना की आमी खासदार आनी आमदार कित्याक निवडून दिवंक जाय आनी कसले निवडून दिवंक जाय.
हे खासदार आणि आमदार टॉयलेटीची उद्घाटनां करपाक निवडून दिवंक जायना, हेंच्यांनी उलोवंक जाय, विशयाचो अभ्यास करपाक जाय, राज्याची भूमिका. बाबडो शांताराम नायक कितें जावं तो राज्यसभेन वेगवेगळे विशय मांडटालो. दुर्दैव आमचे आयज सार्दीन आसा, म्हणजे श्रीपाद नायक मंत्री हा ताका उलोवंक मेळना सोडून दी, सार्दीन आसा. आयज सार्दीन म्हणू शकता, सार्दीन म्हणटलो आय डोंट, तो म्हणटलो आपल्याक सावथाक काय विनय तेंडुलकर आसा. सो बेसिकली हो विशय गोंयचो जो आसा तो देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आता उलयतना तुमकां लक्ष आयलें, एकाच खासदारान हो म्हादयचो विशय जो आमचे वटेच्यान काढलो राज्यसभेत, तो लुईझिन फालेरो जो बंगालसान MP दिस इज अन आयरनी. एकाच खासदारान ह्या विशयाचे उत्तर तरी काढला राज्यसभे भितर, तो बंगालच्या MP ही किती म्हणपाक दुर्दैव कॉमेडी म्हणपाची काय कॉमिक ट्रॅजेडी म्हणपाची. ते आमची दुर्दैवच ते गोंयचे, कारण आमी वैचारीक फाटभूंय आशिल्ले लिडर संसदेन किंवा राज्यसभेन किंवा लोकसभेन धाडिना. आमी पार्टीचे एजंट धाडटा न्ही. सो पार्टीचे एजंट कितें करतले, पार्टी सांगता तेच फॉलो करतले. कोणाक गट्स आहा गोंयांतल्या हाका की प्रल्हाद जोशी, सीटी रवी हेंच्या विरोधात उलोवपाक कोण उलयतलो? आपली बाजू तरी मानात. BS येडियुरप्पा आसत, अमित शाह आपली बाजू तरी मानात न्ही, राज्याची बाजू तरी मानात. ती मांडटलो जाल्यार एक तुका एक वैचारीक काँग्रेसीचे खासदार मांडनात, BJPचे मांडनात, काँग्रेसीचे खासदार मांडनात. बरोबर. कारण ते दोनूय पार्टी जे आसा, दोनूय पार्टी निष्क्रीय आसात. आणि गोंयान सुरवातेक जेन्ना मनोहर पर्रीकरान जे केल्ले तेका श्रेय वता हेचे गोश्टीचे की तांणी हो विशय ट्रिब्युनला मेरेन व्हरचो अशें तांणी केलें. मागीर BJP कर्नाटकान इतकी स्ट्रॉंग जावपाक लागली की मनोहर पर्रीकर असं म्हणचे पडले की आम्ही भायर ते कोर्टा भायर रिजॉल्व करूया बीन म्हणून. इतकी वायट परिस्थिती येयली. अदरवायज इतक्या गोंयच्या लिडरा भितर जर कोण कितें करूं शकता आशिल्लो जाल्यार तो मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. ताका जर जमलें ना जाल्यार मागीर तेज्या उपरांत ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आसा. आतां आनी कोण कितें करूं शकता? ट्रायब्युनलाची ऑर्डरच आसा न्ही तशी, तुका इतलें उदक घे, गोंयाक इतलें उदक घे, महाराष्ट्राक इतलें उदक घे. म्हाका दिसना की कर्नाटक कितें रॉंग करता म्हणून, कारण फार चड उशीर जाला. आमकां गोंयकारांक जागे जावपाक चड उशीर जाला. गोंयकारांक जागे जावपाच्या विशयाचे आमी येवया. पण तुमी सांगले की आतां सगळे काँग्रेसय तुगेली दिल्लीच्या गोट्यांत बांदल्या. करेक्ट. सगळे पक्ष, राष्ट्रीय पक्ष तुम्ही म्हणटा दिल्लीच्या गोट्यांत बांदल्यात. मागीर कितें रिजनल पक्षांचेर विश्वास दवरपाचो? आतां एक पक्ष जो आहा, लेट्स टेक नेम्स एंड लेट्स टॉक वॉट इज द हार्म इन दॅट. एक पक्ष जो ह्या भितर सारको सरकारा भितर ना पण खूब तुगेलो आवाज करता तो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड. सो लेट्स टॉक व्हेरी फ्रँकली, गोवा फॉरवर्डा कडेन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना गोवा फॉरवर्डाची भुमिका कशी दिसता ह्या विशया कडेन पळोवपाची? सी आतां पळयल्यार आमी इन गोवा वॉट वी आर डुईंग इज कंप्लिटली ऑपोजीट ऑफ वॉट कर्नाटका इज डुईंग. कर्नाटका पळय सगळे एक जावन झगडटा. ओके, दे आर टॉकिंग व्हेरी फियर्सली फॉर वॉटर आणि ते म्हणटा आमी का जायच उदीक. आणि काल तरी पहिले त्यांच्या मिनिस्टर WRD मिनिस्टरान सांगला की आपणे तू नाव बदल, 1 महिन्यात जर आपण हे चालू करना जाल्यार इतले कॉन्फिडन्सान उलयता. आणि आमचे कितें आहा एकामेक आतां पळय ऑपोजिशन हे काडला पळय ते सगळे म्हणून एक मिटींग करया म्हणून सगळे ऑल 40 MLAs विल मीट. सडनली लास्ट मिनिट काडटा बॉयकॉट करता, सेईंग दॅट वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्टनर्स इन क्रायम. विजय सरदेसायान तशेंच म्हणला. हे कसले गजाल, वी डोंट वॉन्ट टू बी पार्टनर्स इन क्रायम. अरे स्टेटीचो इश्यू हो, तुमी या आनी डिस्कस करा न्हू कितें कशें करपाचें, आतां फुडें कशें या कितें ना. और यू आर जस्ट अगेन एंड अगेन हार्पिंग ऑन ए डबल इंजिन, 1 इंजिन फेलियर. थिंगाय आसा डबल इंजिन न्हू. कर्नाटका ऑल्सो हॅज अ डबल इंजिन. दे हॅव अ पावरफूल डबल इंजिन. आमचें मातशें वीक पडलें इंजिन. वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट वी आर ऑन अ विकस स्ट्रेंथ. राजकारणाचो इश्यू खंयचो आनी राज्याचो इश्यू खंयचो, राजकारणाचो खंयचो आनी राजकारणाचो खंयचो, हो फरक म्हाका दिसता आमच्या राजकारणाक कळपाक जाय आशिल्लो. या यू आर जस्ट फायटींग पॉलिटिक्स हियर नाव. यू आर आयसोलेटिंग द इश्यू. मादयाचो इश्यू नाच आनी लायफ लायन आनी मादर आनी फादर आनी हे सगळे तसले उलयता सारखे. खंय आसा रे? अरे इफ यू ऑल सी ओके फायन, यू गो टू दिल्ली अगेन विथ अ डेलिगेशन, इफ यू हॅव द गट्स टेक ऑन. आणि तू डोंट वॉन्ट टू बी पार्टनर्स इन क्रायम म्हणटा. कोण कसली क्रायम केल्या, कोणे क्रायम केले? दिस केस विजय मॉरली विजय उलोवपाकूच जायना. जेन्ना वर्डिक्ट आयल्ले पळय तेन्ना ही विक्ट्री म्हणटालो तो विजय. ताणें आमकां सांगले ही गोंयची विक्ट्री म्हणून, काडून पळय स्टेटमेंट विजयाचे. ही विक्ट्री म्हणून विजयन सांगलें न्ही. तेन्ना काँग्रेसीन विक्ट्री न्ही म्हटलें न्ही. सो काँग्रेसचो एक हे आसा तेतून. कारण म्हाका दिसता की काँग्रेस आनी BJP अशें म्हटलें दोगांय कितें कशें जालां, हांगाच्या लिडरांक दिसता की म्हाजो कितें फायदो जाता करून घेवचो म्हणून. तांकां ते पॉसिबल ना, कारण तेंची कर्नाटकाची लॉबी आसा चड स्ट्रॉंग आसा. Whatever is happened now, at least we can discuss what is the next.
नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. आतां आमचे फॉरेस्ट क्लिअरन्सीस आसा तेजे भितर आमचो मोठो हें आसा की दॅट यू नो इट इज कमिंग इन विदीन 237 meters away from the wildlife sanctuary. Yes. So तेजे वयल्यान आसा आतां वेदर हाव थ्री इनपुट्स दिवप आनी काम करप. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एकूच जे आसा की त्यांनी नव्या DPRन सुर्ला रिवर जी आसा जी माझ्या गांवांतल्यान वयता त्या सुर्ला रिवरचेर कांय जाग्याचेर चॅक डॅम्स म्हटल्या. सो म्हाका दिसता स्टेट गव्हर्मेंट आतांच जागे जावपाक जाय की सुर्ला रिवरीन कांयच जावचें ना. तुजें कितें आहा पळय तूं कर्नाटकान कर. सेकंडली हाचेर एक करूं येता तितलोच एक कितें तरी ना आमकां आनी दुसरें म्हणटा वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट हय मॉनिटर टू मॉनिटर अल्टिमेटली तेच म्हणटा की ते इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी केलं ते फक्त 10 आणि 11 13 TMC व्हरपाक केलं ना. अख्खी न्हंय डायवर्ट करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला. फाल्यां 3.7 3.9 तुका कशें कळटलें बरोबर कितले डायवर्ट केला 10 TMC और कितले केला ते जो ऑथॉरिटी ना मॉनिटरिंग खंय आसता सर्टनली ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पयल्यार तुका लक्षांत येता की ते तितल्या पुरती ना म्हणून. फुल्ली एग्री आसा. ह्यो दोन गजाली जावपाक जाय. एक सुर्ला ट्रिब्युटरी जी आसा ती तुमी भितर घेवपाक जायना कर्नाटकान एक, आनी दुसरी जी आसा ती वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी जाय ती सामकी गरजेची आसा. कारण 220 TMC उदक जे आसा ते पुराय म्हादयच्या बेसिनान आसा. करेक्ट. आतां हो धरणा बांदतकच कोण कितले TMC काडटलो हेजो मेस्तलो कोण करतलो. सो त्या खातीर ही ऑथॉरिटी अजून सांगता ऑन ग्राउंड आमचे मनीस गेल्यात, प्रत्येकाचे मनीस गेल्यात, सगळे गेल्यात. ते उदक फक्त 8 TMC 9 TMC 10 TMC करपाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर न्ही, ते पुराय प्रवाह तुगेलो व्हरपाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्या खातीर हें मॉनिटरींग गरजेचें. हो जो मुद्दो आसा किशोर बिफोर कमिंग टू द पिपल, तुजे कडच्यान हांव राजकारण्या येता देन आय वील टेक द पिपल रावंड. की ह्या मोमेंटाक आतां जेन्ना आतां कळ्ळें की ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आयली, DPR अप्रूव जालो, आतां बाबा कितें करया आनी गोंयचे इंट्रस्ट ह्या गजालींतल्यान कशें साल्वार करया ह्याचेर ह्या बेजीक गजालीचेर हांव तोच म्हणटा राजकारण आनी राज्यकारण हो फरक समजुपा सुद्दां आमचे पॉलिटिकल लिडर्स अपयशी ठरले आनी परत तांणी नाक आपटून घेतलें. प्रमोद, हांव ह्या सगळ्या गजालीचेर विचार करतना म्हाज्या एक गजाल लक्षांत येयली की कोरोना हो एक व्हायरस आनी कोरोना खातीर कितलेशेच लोक मेले, पूण आमच्या गोंयान जो पॉलिटिकल व्हायरस तयार जाला पळय त्या पॉलिटिकल व्हायरसान एक कोरोना व्हायरस तरी लोकांक मारतालो, ह्या पॉलिटिकल व्हायरसान लोकांक जिते दवरल्या पूण मारल्या. म्हणजे आमी विचारूच करूं शकना. आयज म्हादयच्या विशयाचेर ज्या पद्दतीन कर्नाटकान लोक उठाव जाता तो आयज गोंयान कित्याक जायना. गोंयान आतां पंचायतींनी ठराव घेव, खंयच्या पंचायतीक हांव तुका 100% सांगता, तूं खंयच्याय पंचायतीन चलून लोकांक विचार कितें म्हादय हो विशय, तो तुजेर कितें इम्पॅक्ट करतलो, कोणाक कांयच खबर ना. प्रमोद, तुमी जागृती करूंक ना, तुमी फक्त हेचेर पॉलिटिकल पोळी भाजपाचें काम सुरू आसा आनी कांयच ना. आनी लोक इतके जाल्या म्हणजे ह्या आमच्या गोंयच्या राजकारण्यांक सारकें खबर आहा की ह्या विशयाचो म्हादयीच्या विशयाचो इलेक्शनाचेर पॉलिटिक्साचेर कांयच परिणाम जावपाचो ना. त्या खातीर फक्त आतां सध्या कितें सुरू आहा की तूं जे आरोप करता ताका हांवें उतरां दिवप. आमी ज्या दिसाक नळाक उदक येवपाचें बंद जातलें हय त्या दिसाक आमी रस्त्यार देंवतले. जो मेरेन इल्लीशी धार सुद्दां त्या नळाक येता तो मेरेन आमी गोंयकार पांयार पांय घालून वॉल्तेराचेर बसतले. ना सुद्दां येयल्या जाता, ते फोन करतले आनी सांगतले मुख्यमंत्री आमकां मातश्यो बाटल्यो धाड म्हणून, टँकर धाड म्हणटले, बिस्लरीचे टँकर धाड. म्हणजे इतले आमी सुस्तावल्या. आमकां तुका सांगता प्रमोद, आमकां भविश्यान कितें जातलें, कितें संकटां आमचेर ओडवतलीं हेचें कसलेंच भान आमकां ना. ती सेन्सिटिविटीच आमची मेल्लेली आसा, मारलेली आसा ह्या पॉलिटिकांनी. इतकें पॉलिटिकल व्हायरस आनी इतको पॉलिटिकल चिखल करून दवरला. दोश व्हरून राजकारण्याचे घालता. आतां इतली वेळ हांवूय राजकारण्याचेर उलयतालो पूण तूं सगळें व्हरताना तांचे माथ्यार घालता. पण तुवें मान्य करता की सगळे दोश राजकारण्यांच्या माथ्यार. आमी जनता म्हणून, लोक म्हणून, नागरीक म्हणून आज मेरेन आमच्या एका आमदाराचेर तरी ह्या अस्तित्वाच्या मुद्द्याचेर दबाव हाडला जावंक ना. ते हांवें स्टार्टिंगूच केला की 25 वर्सां भितर राजकीय आंदोलन किंवा लोक आंदोलन ही चळवळ जावंकूच ना केन्ना. म्हादयचो विशय जो आसलो तो. सो आतां सोशल मिडियाचो इतलो हें जाल्लो आसा, आतां आमकां दिसता की सगळ्या लोकांक म्हादय अशें करता अशें दिसता. पूण तूं किशोर म्हणटा तसो की सामाजीक प्रभाव किंवा इलेक्शनाचेर प्रभाव जातलो अशें केन्ना जावंकूच ना म्हादयचो विशय. करेक्ट. आनी हेच्या फुडें म्हाका असो जातलो दिसना. कारण राजकीय पक्ष जे आसात तांकां इतकी ताकद ना, BJP, काँग्रेस किंवा आप ह्या 3 लोकांक तरी,
की कर्नाटकांतल्या लिडरा वांगडा किंवा आपल्या राष्ट्रीय लिडरा वांगडा ह्या विशयाचेर मतभेद करपा खातीर आतां उरले रिजनल पक्ष ते आपल्या भाशेन कितें करूं शकतात आनी ताचो फायदो घेवं शकतात. पूण विधानसभेच्या इलेक्शनाक अजून 4 वर्सां बाकी आसात, 4.5 वर्सां बाकी आसात. सो विशय जसो ताणपाचो आनी आमी आतां जसो जॉयल तुवें म्हटलां अशे 2 विशय आसात. एक वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आणि दुसरी सुर्लाची जी न्हंय आसा ताचेर चेक डॅम जावपाक जायना हाची काळजी सरकारान घेवची पडटली. आणि सगळ्यात महत्वाचें जे 24 TMC गोंयांक दिला पळय उदक ही 2018तली ऑर्डर आयज मेरेन राज्य सरकारान ताचेर कांयच करूंक ना. म्हणून हे राजकीय लिडर फेल. हांच्यांनी करूं येता आशिल्ले आमकां जाग्यार वेगवेगळ्या जाग्यार बारीक बारीक चॅक डॅम्स उबारूं येता आशिल्ले ते उदक वापरूंक कशें वापरप एग्रीकल्चरा खातीर मोपा खातीर आसत आनी कोणा खातीर लोकां खातीर पिवपाक वापरूं येता आशिल्ले. पूण ते फाटल्या 4 वर्सांत ती गजाल जावंक ना. म्हाका दिसता की आमची ही जी पॉलिटिकल सिस्टम आसा ही सगळ्या गोश्टीचेर तो किशोर म्हणटा हांव एग्री आहा किशोरा कडेन की राजकीय सिस्टम हे सगळ्या इम्प्लिमेंटेशनाचो भाग जेन्ना येता तेन्ना ही सिस्टम किशोरा इतल्याच खातीर म्हळ्या की पॉलिटिकल व्हायरस म्हणटा ते येतात वतात सिजनल आसता ते सिजनल व्हायरल कशें आसतात. आतां खूब जाणांक पळय खोकली बिकली येता सिजन चेंज जाला मातशी थंडी बिंडी वाडल्या म्हणटकीर. पण त्या पॉलिटिकल व्हायरसांची वॅक्सिन आमी न्ही रे नागरीक न्ही. आमीच जेन्ना वचून कोल्ड स्टोरेजांत बसल्यात त्या व्हायरसाक आळाबंद कसो येतलो कसलोय आसता मागीर व्हायरस. एक कारण आहा तेका प्रमोद फाटल्या 12 वर्सांत 14 वर्सांत आमी 2 आंदोलनां सगळ्यांनी पळयल्या गोवा बचाव आनी भाशेचे. ह्या दोनूय आंदोलनां उपरांत लोकांची फटवणूक जाल्या. ज्या रिजनल प्लॅनाची आमी लोकांनी जेन्ना इतलें व्हडलें आंदोलन केलें गोंय पेटयलें त्या रिजनल प्लॅनाच्या अंडर कन्वर्शनां करून सगळे गब्बर जाले. लोक बावडे गेले आंदोलन करून विसरले. राजभाशा आंदोलनाक ज्या लोकांक फुडें काडले लोकां हेंच्यांनी ते सत्तेर येयले आनी ते आंदोलन काबार केलें. सो लोकांक हो अनुभव आसा फटवणुकेचो. राजकीय लिडर पॉलिटिकल पार्टी जे आमची फटवणूक करता हे लोकांक खबर आसा. म्हणून घडये म्हाका दिसता आतां सुद्दां ही लोक चळवळ जावपाक खूब मुश्कील आसा. फायनल प्रमोद कशें आसा की आमचो गव्हर्मेंट ऑलवेज न्यू दॅट we would be on the losing side. कित्याक जेन्ना when it comes to the center and negotiating with the center, always Karnataka they knew that had an advantage. So हितून भितर कितें आसा आमकां लोकांचो दोशी थारोवपाक जायना कित्याक it is the opposition who should have gone to the people and raised an awareness saying that okay आमकां अशी परिस्थिती जातली आतां तुवें कशें म्हणा नळाक उदक बंद जातलें. यू एक्सप्लेन टू द पीपल वॉट आमची कशी तरी दशा जातली ती आमी सारकी लोकां कडेन वचोंक जाय आशिल्लें. आतां लोकांक खबरूच ना. तूं सांगता तशें की लोकांक खबर ना कोणाक कमी उडक पण सालसेतान पयल्यार तूं म्हणटलो आमकां कडेन मादयाचो इफेक्ट जावचो ना आनी खंय तांकां खबर आसची ना. Some people may be affected, but they don't know whether what is their status. If राजेंद्र केरकर very nicely said that day की आपल्याक सावथाचे थोडे लोक विचारता आमचेर कितें परिणाम जाता. आपण सांगलें बाबा दूधसागर व्हांवता तो त्या मादयेक लागूनच व्हांवता हे जर तुमकां खबर ना जाल्यार तुमचें कितें जातलें काय. सो लोकांक खबरूच ना whose job it was. The government is going to make an awareness. Government will not go make an awareness because they know that control is lost. So it is the time opposition should have come on board, come to the streets and said okay fine we are having a problem, serious problem here. आमी चल रस्त्यार या. आतां चल लेट जालें आतां पांडू म्हणटा तसो आतां इट इज टू लेट टू मेक एनी चेंज हियर. यू कांट फोर्स अपॉन अ चेंज ऑन द सेंटर नाव बिकॉज इट्स ऑलरेडी. हे 2 मुद्दे तूं म्हणटा ते करून घेवपाक जाय जाल्यारूच तुगेले प्रॅक्टिकल गजालींचेर उलोवया. उगीच ओवर इमोटिव्ह जावन फायदो ना. हांव इतल्याचेर थांबता म्हजो वेळ सोंपला. पण म्हाका एक गजाल हांव त्या मुद्द्याचेर परत येता. अल्टिमेटली लोकशाही भितर हांव जॉयलाचो मुद्दो मान्य करता की पॉलिटिकल लिडरशीप आनी किशोराचो की पॉलिटिकल लिडरशीप सक्सेसिव्ह पॉलिटिकल लिडरशीपचो फेल्युअर आसाच. पण इतलो म्हत्वाचो इशू केन्नाच आमी समजून घेतलो ना म्हणून एक नागरीक म्हणून आमचेय फेल्युअर आसा. तो केन्नाच पॉलिटिकल प्रोपेगंडाचो किंवा पॉलिटिकल मॅनिफेस्टोचो किंवा वोटिंगाचो इशू जालो ना हें आमचेय फेल्युअर. सो एक गजाल ओवर इमोटिव्ह जावचे परस प्रॅक्टिकली ह्या गजाली कडेन पळोवया आनी मुखार वतना गोंयचे इंट्रस्ट कशें प्रोटेक्ट करप हाजेर विचार करया. एक थेंब सुद्दां आपूण व्हरपाक दिवचो ना हाका कांय अर्थ उरिल्लो ना आयचे घडये. आनी हाणें म्हादयचो घात केलो आनी ताणें म्हादयचो घात केलो हाकाय कांय अर्थ उरिल्लो ना. आज ह्या परिस्थिती भितर आसात गोंयचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट कशें करप हाजेर जो उलयता त्या मनशाचें आयकात. बाकीचें सगळें राज्यकारण न्ही. इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग, जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.